बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. पवित्र आत्म्या म्हाका बळ दी कृपा दी तुजी खबर परगोटूंक आनी सगळीं उतरां तुजी उतरां कर. जेजूच्या नांवान बापा हांवें मागणें करता तुका म्हाका बळ दी कृपा दी तुजी खबर परगोटूंक आमेन. पवित्र आत्म्या जो लोक व्हिडिओ आयकून दुसऱ्यांक धाडटा शेअर करता व्हायरल करता तांकां बरे भाशेन राखून सांबाळून दवर. दुयेंसां तांची बरी कर. कोवीड पिडेंतली तांकां सांबाळून राखून दवर. तशेंच सगळ्यो गरजो आनी हेर सगळ्यो आडखळ्यो तांच्यो तूं मेकळ्यो करून दी आमेन. स्वर्गीच्या बापा हांव तुका आर्गां दिता दिनवास दिता आनी तुजी वाखाणणी करता कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच चोडा मोगाच्या पुता जेजू क्रिस्ताक संवसारांत धाडून जेजूच्या कोश्टा मरणां आनी पुनर्जिवनपणा वरवीं म्हजीं दुयेंसां पेस्त पिडा त्रास कोश्ट कोटेपण अनबावार्थीपण आनी गरीबसाण पयस केली देखून स्वर्गीच्या बापा तुवें म्हाका आयज पासून राखून आनीक सांबाळून दवरलो देखून हांव तुका भास दितां की हांव केदींच पातो करचो ना आनीक हांव जेजूचे भाशेन पवित्र रावन जेजूच्या नांवान आनीक पवित्र आत्म्याच्या आदारान सदांच मोरो पासून अजापा मिलाग्रो आनीक विजमितां करतलो आमेन. आज तारीख जावन आसा 4 मार्चाची 2021. हांव सोजमोता देवाचे भाशेन ज्या लोकांनी व्हिडिओ पळयलो ती पवित्र जाली म्हणून आनीक जेजूचो बर नेटान फुडें वतात म्हणून आमेन. जॉन 19 वळ 25. जेजूच्या कुर्सा सोरशीन ताची आवय ताचे आवयची भयण ताची आवयची भयण क्लिओफासाची पोतीन मारिया आनीक मागदालाची मारिया ह्यो उब्यो आसल्यो. आपले आवयक आनीक तिचे कुशीक उबो आसलोल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आवयक म्हणलें, वस्तोरे हो तुजो पूत. 27. उपरांत शिसाक म्हणलें, ही तुजी आवय. आनीक त्या वेळार तावन शिसान तिका आपणाची आवय म्हणून घेतली. आमी हिंगा बारीक चल जाल्यार आमी कितें सोदा जेजून म्हणलें सायबीण माईक, वस्तोरे हो तुजो पूत. आनीक शिसाक म्हणलें, ही तुजी आवय. तर आमी सगल्यांनी सायबीण मांची देख घेवपा जाय. जे परी आमी आमचे संवसारी आवयचे आनी माय बायचे भाशेन भुरगीं जाताय. जशें बी तूं शेतांत वोंपता तशें भात तुका फावो जाता. बी तशें भात तुवें आजग्याचें गायलें तुका आजग्याचें भात मेळटलें. तुवें बेबी रायसाचें बी गायलें बेबी रायस तुका मेळटलो. तुवें आरोसाचें बी गायलें आरोसाक तुका भात मेळटलें. तुवें सादें बी गायलें तुका सादें आमी उकडे रायस कोत्ताय तें मेळटलें. तर जेजू म्हणटा ही तुजी आवय. म्हळ्यार कितें आवयको रोजार कर म्हूण सांगिलां. ही तुजी आवय. तुमी आवय कोडे मागाय मोकोडे आनीक तुमगेलें कांय ना खंय बरयलो आहा. तुमी आवय कोडे मागाय तुमकां जाय तें खंय आहा. तुमकां प्रिचर नाक आसलोलें कोण हेजें दुसरें पिक्चर काण हेज्यो दुसरी सोजमण काण तुमकां गुणायतले म्हणटले की जेजून सांगिलां ही तुजी आवय म्हणटच आतां आमी आवय कोडे रोजार करपाचें खंय आहा. ही तुजी आवय म्हूण सांगिलां आमकां म्हळ्यार कितें आवय आमी कितें कोन्न लेखताय. आवयन आमकां जें सायबीण मायन केलें तें आमी करया म्हणून आमकां देख दिल्या जेजून हिंगा ही तुजी आवय म्हणून. हेजेर तुमी नदर मारयाय. तुमी जिविताचो रस्तो चुकोलो जाल्यार आवय बापूय सगलीं आवय बापूय सायबिणीचेर नदर मारपा जाय. सायबिणीन आपल्यागेलें जिवीत कितकोन सारलें आपल्यागेल्या पुताक कितकोन वाडयलो. हीं घोव बायलां मारिया आनीक जुजे मॅरी एंड जोजफ म्हणटा आमी इंग्लिशीन. हीं घोव बायलां
कितकोन एकवटान रावन कितकोन पवित्र कायेन रावन जेजूक वाडयलो ही ते घेवपा जाय आमी हिंग रोजार करपा न्ही सायबीण मायक रोजार कोरे म्हणटा ते आमी कोनाय साप साप आमकां बरयलो आहा तें आमी आयकनाय आनी हें उलटें कोण आमकां मिनींग उलट घालून सांगता हें गुणायन सांगता हेज मिनींग बदलून सांगता हें आहा ते भाशेन आमकां कोण सांगना तुमी तेर्स कोराय म्हणटाय चोय म्हणटाय देवान आमकां सायबीण मायन दिली कित्याक दिल्या तेर्स करून दिल्या जेजून आमकां सांगिल्लें तें आमी कोनाय जेजून सांगिलां म्हजो पाटला कोर हांव बरो गोवळी तुमी सगल्यो म्हज्यो शेळयो तर शेळयान कितें करपाचें गोवळ्यान पड सांगिलां गोवळ्या फाटल्यान आमी वचपाचें शेळयांनी आनी मागीर जेजू फुडें कितें म्हणटा हांवें केलां तें सगळ्या संवसाराक वचोन तुमी परगोट करात शिकोयात हात दवरात आनी ती बरी जातलीं दुयेंत देंवचारांक धाडायात वीख पियेल्यार DDT मारलो भाजी खायल्यार ओर फॉर्मेलीन मारलो नुस्तें खायल्यार तुमकां कांय जावचें ना सेरपेंत तुमी हातीन दवरतलीं म्हणटच कसलेंच तुका कोणाचेय प्रॉब्लेम आहा तें तुका पयस करपाक तुका आडकूड जावपाना सोरोप हातीन दवरताय तेश कोन्न तूं नाश कोतो तें प्रॉब्लेम हें कोताय कोणू कोताय ना वो उरफाटो बायबलाचो मिनींग काण उरफाटो सायबीणचो मिनींग काण आमकां कातोलिकांक काबार केलें धाडायन बुडोयन ही तुजी आवय काबार आनी कितें जेजून सांगिलां कितें सांगिलां ही तुजी आवय म्हणटा कितें सांगी आनी कितें बरयलो आहा सायबीणचो तेर्स येतलो 200-300 वर्सांनी सायबीणचो तेर्स येतलो तो तुमी तेर्स करीत रावात खंय बरयलां तुमी डेली सायबीणीक तेर्स कोताय म्हणटाय चडशे घोराबे तोय सोडलो म्हणला वद्दांनी पूण आसूं ही पद्दत आहलोली चडशे घोराबेनी डेली सायबीणचो तेर्स कोताय म्हणटालीं तर कित्याक खंय बरयलो आहा हिंग बरयलो आहा सायबीणचो तेर्स कोराय म्हणून खंय बरयलो आहा बायबलाचेर ना तर कित्याक टायम पेटा कोताय तुमी जेजून साप साप बरयलां तें तुमी आयकनाय आनी कोण तुमकां नाका आहलो लोक तुमकां सांगता रुजाय कोराय म्हाका देखून सांगलोलें रुजाय कोर म्हणून तूं कांय फायद ना हांव 1 म्हयनो केली आसतली मागीर सोडली कित्याक कांय जायना 1 म्हयनो देखून रुजाय कोन्न हो लोक तुमकां ह्या रावंडे बोटाचे 2 तुमकां फिनीश कोतलो काबार लोकां तेंक कित्याक पडलां ती इफेरनांत वचपाची तेंकां कांय सोजमोळी ना ती देंवसारांत लोबदलोलीं आहाय आनीक तुमकांय होंडा उडयताय ती जे परी कुड्ड्याच्यान कुड्ड्या वाट दाखोवपा जायना तो कुड्डो तुमकां हाती दोन वता तेर्स कोराय म्हणून आनी तुमी तेर्स कोताय तो सांगत ते भाशेन दोगांयचें निसंटोन वस्तो रे हो तुजो पूत मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आवयक म्हणलें उपरांत शिसाक म्हणलें ही तुजी आवय आनीक त्या वेळार तावन शिसान तिका आपणाची म्हूण घेतली तर तुमकां तर सायबीण माय तुमची आवय जालोली जायी जाल्यार सायबीण मायन थोडे वेव्हार केला जिवीत सारलां तें दर एक काजारी जोड्याचें जिवीत जावपाक जाय दर एक काजारी जोड्याचें तर सायबीण मायचे भाशेन तर जिवीत जालें जाल्यार भुरगें जेन्ना पोटांत रोचता तेन्ना सावन भुरगें पवित्रकायेन जल्मांत येतलें 9 म्हयन्यांनी आनीक उपरांत पवित्रकायेन वाडटलें आनीक जेन्ना भुरगें 5 वर्सांचें जातलें वाचपाक बरोवपाक 3 वर्सांचें जातरी बालवाडी वयतलें तेन्ना सावन भुरगें दुसऱ्याक
आदाराक पावतले. भुरग्यांक देवाच्यो ह्यो हे वेर्स म्हणून भुरगे लोकांच्यो अडचण्यो कोणशाक काडून लोकांची दुयेंसां बरी करपाक लागतलीं. केदोणां 3 वर्सांचे सावन बालवाडी वयता तेदोसान. तर हे आमकां कातोलिकांक हे भाग कित्याक फावो जालेले ना? कित्याक आमी सायबीण मांयक आमची आवय म्हणून मानून घेतलेली ना? हिंगा जेजून म्हळां ही तुजी आवय जाल्यार आमी आमगेले संवसारी आवयचे बापायचे भाशेन आमचें जिवीत पाड जाता. तें सोडून आमी हे पवित्र आवयचेर आमी आमचो दोळो दवरूंक जावो. वचतो रे हो तुजो पूत आनीक आमी आवयचे मोगाळ पूत सायबीण मांयचे मोगाळ पूत धुवो म्हणून आमी संवसाराक आमी दाखोवन दिवपाक जाय की सायबीण मांय आमचो एक नमुणो. सायबीण मांयक आमी मान रिस्पेद दिताय. सायबीण मांयक आमी थँक्यू म्हणटाय. सायबीण मांयचे आमी उपकार आठयताय कित्याक तेजे पवित्रपणाक लागून आमकां आयज हो संवसारांत जेजू क्रिस्त फावो जालो म्हणून. संवसाराचो सोरवणदार आमकां आयज मेवलो म्हणून. तर सायबीण मांयचें देवोसा म्हणटाय तें कितें? तुमी तें रिलीजन केलां. देवोसा म्हळ्यार रिलीजन. तें पवित्र कातोलिकां ना, तें तुमी रिलीजन केलां. सायबीण मांयचें देवोसा म्हळ्यार रिलीजन. तुमगेलो दुसरो धर्म सायबीण मांयगेलो. जी तेर्साचेर पळय भावाट दोत्ताय तेंगेलो धर्म कातोलीक न्ही. ती हांव जेजून आमकां फकत इतलें सांगिलां ही तुजी आवय काबार. फिनीश. एक्सक्लेमेशन मार्क हां काबार. आनीक तिंगा डॉट 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 मान आनी कितें कितें आहा कांय ना. जी म्हणटाय आमी डेली सायबीणचो तेर्स कोताय. आमी सायबीणी कडेन मागताय. आमी सायबीणीक विनंती करपा लायताय आमच्या पासत. हो कातोलीक धर्म न्ही. हो दुसरो धर्म. तुमी सायबीण मांयक तुमी सायबीण मांयची पुजा कोत्ताय. आयकाय कान उगत कोन्न आयकाय कातोलिकां. ही तुजी आवय हो तुजो पूत. आमी सायबीण मांयक गेले पूत धुवो जाले दिसताय पवित्र आहाय आमी. सायबीण मांयगेलो पूत कोण? जेजू. जेजूचे भाशेन आमी आहाय. सायबीण मांयक पूत कोणा दिलो? मोगाच्या शिसाक. आमी जेजूच्या मोगाचे शीस जाल्याय. आपले आवयक आनीक तिचे कुशीक उबो आसलोल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आवयक म्हणलें मोगाच्या शिसाक. आमी जेजूचे मोगाचे शीस जाल्याय कातोलीक. आमगेल्या गांवां जाले एक पूण ना. आतां मुगेलें प्रवचन आयकोन कोण एकलो जालो जाल्यार म्हाका खबर ना. पूण हांव मुगेल्या उगडासांत एक पूण देव म्हज्या मोगाचो जेजूच्या मोगाचो शीस एक देखून ना. तर कोण आहा? तुमी तेर्स कोन्न कितें फायदो आहात? गोराब्याचो तेर्स सायबीणचो तेर्स दिसाक तेर्स दिसाचो तेर्स म्हणटाय तुमी कितें फायदो आहा? तुमगे रावंडे पाठाचें दोल्या लोकांन आनी एग्जाम्पल दिताय हाल्स. कोण हो बोर जालो तो बोर जालो म्हण एग्जाम्पल दिताय आसतले. कितको मनीस बोर जाता? बोर जावपा सिस्टम कितें? तुमी तर फर्स्ट टायम तर हेजे मुगे यूट्यूब तुमकां व्हिडिओ मेळ्ळा फर्स्ट टायम कोणी शेअर केला धाडला तुमी चुकोन येयलें जाल्यार हो व्हिडिओ काबार बेग बेगीन मुगे डिस्क्रिप्शन वसाय 5-10 मिनटांनी तुमी पवित्र कातोलीक जातलीं आनी पवित्र कातोलीक जात्रीच तुमी हो जेजूचो मोगाचो शीस म्हणटाय तो जातलो. तूं बायलो चेडूं जाल्यार नाजाल्यार तुमी जातलीं कोण जावं ती दादुलो बायलो कोणूच भुरगीं कोण जावं तुमी जेजूच्या मोगाचे शीस जातलीं. केदोणा तुमी पवित्र कातोलीक जात्रीच. हिंगा आमकां सारकें मेळटा सोंपेपणी दर कातोलीक कितको जावपा जावो तो जिवितांत. दर कातोलीक पवित्र जावपा जावो आनी हें दुसरो आनीक कसलो उपाय ना आनीक दुसरो आनी खंयचो रस्तो ना. तूं म्हणशाय ना रे तियागो म्हाका हें जायना रे म्हाका आनी कितें दी तूं दोतोर कितको कोताय
तूं थोडे जाल मग दोतोरा बोले गेलो तुका 4 भाशे वखद दिताय दोतोर बरो जायना जाल्यार 3 दिसांनी यो म्हणटाय तूं मागीर 4 दिसा परतून वयता ना सुमनान वयता बरो जायना मरे दोतोर मो दोतोर मागीर वखद चेंज कोता हिंचो तुका ही लाग नाय ही लागतली हिंग घेवन ट्राय कर आनी सुमनान यो ना 3 दिसांनी यो एश कोन्न तुमी आनी दुसरी भाशे वखदां आनी दुसरो डोस आनी वखद चेंज करपाचें आनी कांय चिंतना काय तुमी एकूच उपाव आनी उपाव ना जे परी सुर्या उदेंतीक उदेता आनी वस्तोमतीक पडटा ती आनी केन्ना चेंज जावपाना सिस्टम ते भाशेन देवा गेलें उतर केन्नाच चेंज जावपाना उतर तें उतर हें आमी बायबलाचें आहा ते भाशेन आमी करया सायबिणीच्या देवसांव कोनाकाय हो तेर्स देखून कोण तुमकां कांय फायदो ना सायबिणीचो तेर्स म्हणटाय तो केसलो तेर्स सायबिणीचो न्ही केसलो तेर्स सांतांचें देवसांव सांतांचो तेर्स सांतांची मागणी सायबिणीची मागणी आनी खुर्साची मागणी आनी जेजूच्या काळजाची मागणी आनी जेजूच्या रोगताची मागणी जेजूच्या काकुटीचो तेर्स कांय फायदो ना बीग झिरो उमत्या कोळशार तुमी उदक रोखयता हें जिवीतभर कोळसो आहा पोत्तो तोंड आहा सकल्यान तुमी कोळशाच्या वयल्यान उदक घाताय कोळसो बत्तलो तुमी साल्वा जातलीं जिवितां बरेंपण मेळटलें ना तर कितें करया मोगाच्या शिसाचे भाशेन जाया आनीक आमी सायबिणीचे पूत धुवो आमी जाया कितको जातलीं आमी जेजूचे भाशेन जाल जाल्यार पवित्र जाल जाल्यार जेजूचे भाशेन आनीक सायबिणीची देख आमकां आहा ही तुजी आवय सायबिणी आवय आपल्याची देख घे म्हणल्यार जेजून हे सायबिणीची देख घे म्हणल्यार जे परी म्हाका सायबिणीन मोगान वाडयलो आनीक हांव मोगान पातकां भिणें सायबिणीक लागोन झुजेक लागोन सांज झुजेक लागोन हांव पवित्र जियेलो म्हाका पवित्र जियेवपाक म्हाका तेणी आदार केलो म्हाका वाडयलो पोसलो सांबाळलो हें जेजू म्हणटा सायबीण मांयची देख आनी सायबीण मांयचो मोग आमचे सगळें सदांकाळ आसपाक जायो हो तेर्स न्ही तेर्स कितें तेर्स म्हळ्यार हे मिस्तेर पळय हाय 5 मिस्तेरी एक तेर्साचे ते मिस्तेराचे आमी नियाळ करपाचो तेर्स केल्यार सायबिणीचो मोग कोता कोण सांगो तुका तेर्स कोन्नू सायबिणीचो मोग तूं कोता म्हणून कोणें सांगिलां तेर्स म्हळ्यार सायबिणीचो मोगू तेर्स म्हळ्यार हे पळय मिस्तेर हाय ते नियाळपाचे तेर्साचो मिनींग हो फकत मिस्तेर नियाळपाचे मागपा न्ही तेर्साचेर तुमी कितें मागनाकाय कांयच मागनाकाय तेर्साचे उद्देशी तुमच्या पातकांचेर तुमी नियाळ करून हे मिस्तेरांचेर तुमी नियाळ करून हें वायट तुमी बंद करपा जाय हो तेर्स तेर्स म्हळ्यार तोच हो तुमी हे मिस्तेरांचेर नियाळ कोताय 5 मिस्तेरांचेर तुमी नियाळ कोताय 10 नोमान मोरी म्हणटाय एक आमच्या बाप्पान एक अनोद मोहिमा म्हणटाय हें कोता आसतना तुमी 10 मिस्तेरांचेर नियाळ कोताय इतुलो उगो तुका 10 नोमान मोरी म्हणटा पर्यंत तुका हो मिस्तेराचेर नियाळ करपाक तुका सोयेग मेळटा आनीक हो मिस्तेराचेर नियाळ करून तुजे जिविताची नवसरणी तुका करूंक एक बळ मेळटा की देवान अशें केलें जेजून अशें केलें सायबीण मायन अशें केलें सायबीण मायन हे परी जिवीत सारलें नोमान मोरी म्हणटा आसतना सायबीण मायचें पिक्चर आमच्या दोळ्या मुखार येता आनीक हें करून आमी आमची जिविताची नवसरणी करून हें वायट सोडून आमी पवित्र कातोलीक जावपाक जाय हे तेर्साचे उद्देशी तुमकां सांगिल्लें कार्तेल्यो बार्तेल्यो लासून भायर मारय म्हणून ते कार्तेलींचेर तुमकां रोजरां आहाय आनी तेर्स आहाय लादिनी आहाय तुमकां कांय मेळपाना नाकाय तुम पवित्र जाल जाल्यार मागीर हाडयाय घे न्ही येयली तेका लाखांनी कोट्यांनी पडनाय तें घर निवडलें लासून भायर मारलें म्हणून घर लाशीन म्हणून तुवें ना ती एक 10-20 रुपयांक कार्तेली लाशाय भायर मारय ती तुमकां पातकां उडयता ह्यो कार्तेल्यो तुमकां पातकां उडयताय सगळी ती लादीन आहा सायबिणीची सांतांची कोणाची लादीन आहा ती कितें करूंक
सायबिणी माग म्हजे पासून आमचे पासून माग आमचे पासून माग कोण सायबीण मागवता तुंय तुगे जिवीत न्हू सोरूं जाय सायबीण आपल्यागे कार्य केलें सायबीण कोण देव जाण एकल्यान मनशान सायबिणी पासून कोणें मागिलें सायबिणीक तेगेले आवय बापायन पवित्र वाडोवन ती पवित्र जियेली आनीक तेक यांचो भाग फावो जालें देवाचें आनी आमकां कितको फावो जातोलें सायबिणीन मागलें आमकां देवाचें भाग आमकां फावो जातोलें आमकां बरें जिवीत संवसाराक जेवपाक मेवतलें सायबीण मागतली माग आमच्या पासून माग आमच्या पासून आमच्या पासून माग आमच्या पासून माग हें कितें हें सगलें लाशाय भायर मारे दोन नाकाय घालां दोन नाकाय पातोक तुमकां तेच करून तुमकां तें ओडितात तुमी जेन्ना पवित्र कातोलीक जातोलीं तेदो मागीर न्हंये आड्याय आनीक मागीर तुमकां पडे कितें ही हो तेर्स आहा हें लादीन कोनाकाय ही लादीन फाल्स माग आमच्या पासून म्हळ्यार तुमी सायबिणीचे विश्वास भावार दवरताय कार्तेल घेवपा दिवंक गरज ना तुमी सोडटली तुमी आनी पवित्र जाले ही कार्तेल दोळ्या मुखार दवरपा नाय तुमी हे कार्तेलीचेर मनशाचें जिवीत अवलंबलोलें ना हांव सांगोत तुमकां आयकाय बरें करून ही पळे बरो सायबिणीचो फोटो घालून बरी कार्तेल केल्या गोंयांत ती लाशायत आनीक तुमकां रेगीस्त हेस्ता बेस्ता रेगीस्त दिताय ते हाडनाकाय घरा कडेन तेजे हाडल्या मागणे आसोतात कोण मोन्ना गेले रेगीस्त दिताय तेजे मागणे आसोता ही सगळी फाल्स मागणी रेगीस्त आनीक कार्तेल्यो तुमकां कांय करपाच्यो नाय सायबिणी को कितू मागणे आहली कितू तेर्स आहले कितू कार्तेली आहली कितू हें आहलें रेगीस्त आहले ती नव्या कराराचेर जियेली पोन्न्या कराराचेर आनी पोन्न्या कराराचेर पळय तांकां प्रोफेतांनी कितें सांगलोलें तेंचेर तेणी बावाट दवरलो की संवसाराचो धनी येतलो 10 मानामेंट दिल्ले मोइजेसाक ते मादिले आनीक ती बरे भाशेन 10 मानामेंटाच्या उद्देशीं ती जियेलीं आमी 10वूय मानामेंट मोडटाय पूण सायबिणीचो तेर्स कोताय हो जाला आमगेलो गोंयचो कातोलीक धोरोम हेका लागून गोंयचे कातोलीक सारके गोंयच्या कातोलिकाचें निसणटोन जालां सगल्यांचें चोय मोन्ना कितू येताय तीं कितू भुरगीं मोत्ताय तीं चोय तेगेले ल्हान भुरग्यांक माय पाय ना जालीं वो कोण मेल्याय तीं ना जालीं ल्हान भुरग्यांक तेंगे कितें गुन्यांव बाड्यांचो ही माय मोरपाची ल्हान भुरगेपणी माय मेल्या तेंगे भुरगीं ल्हान आहाय ती मोरपाची भुरग्यां माय उणी जावपाची हो देवा गेलो मोगू ना हें देंवसरा गेलें ल्हान भुरग्याकोचे कडचे तूं मांयक काडून व्हरता म्हूण देंवसरा गेलें देवा गेलीं मागीर भुरगीं ह्या भुरग्याच्या काळजांत जिवीतभर मागीर देवा गेलो राग आसोतात पाय भुरग्यांक सांगोता माय उल जालें माय भुरग्यांक सांगोता चोय देवान दिलें देवान व्हेलें देवाक तुजो पाय ना जाल्यार देवाक तुजी माय जायी आहलोली ही सगल्यो फोट्यो हें सगलें नाका आहलोलें पोत्तें आमगेले कातोलिका गेलें जिवीत जालो आहा तुमकां संवसारांक आयलें तुमगेलो फामिलीचो भुरग्यांचो कुयदाद करपाक संवसारांक आयलें तांकां पवित्र वाडोवपाक संवसारांक आयलें सायबीण मायचें नदर मारे सायबीण मायन जेजूक बरे भाशेन वाडयलो सायबीण माय मेली 40 वर्सांची मेली ना तर हें आमगेलें घोराब्यां कातोलीक घोराब्यां कित्याक घडटा कित्याक कातोलीक घोराबे आमी पवित्र नाय सायबीणचे भाशेन पवित्र घोराबे आमचे कातोलीक नाय तेका लागोन हें आमगेल्या कातोलिकाच्या घोराब्यान देखून हें घडटा ल्हान ल्हान भुरग्यां गेलीं माय ना जाल्यार पाय मोरोन वयताय आनीक मागीर सगलो लोक त्या भुरग्यांक बुजवण दिता वो इस्कला मागीर टिचऱ्यो
विश कोता आसतना तांकां बुजवण दिताय. देवाक जायतें मनशाच्यान कांयच आडावपाक जायना. देवाक जाय म्हणून देवान तुगेले मामाक ना जाल्यार डाडाक देवान जीत मारलो आनीक देवान निसणटोन केलें. हो देवाचो उपकार आमी भुरग्याच्या मोतीन घाताय. हे भुरग्यांक बाळांक सारकी खबर ना देव म्हळ्यार कोण, ती मनजातीचे भाशेन जियेताय. मनजातीचे भाशेन जियेताय म्हणून तांकां आयज माय ना जाल्यार पाय उणी जालीं. तेंची माय पाय मनजातीचे भाशेन जियेतालीं. आनीक हो खोटो ही खोटी सोजमणी आमचे कातोलिकाच्या जिवितांत आहा. हे तियात्रिस्ट आनीक हे कांतोरिस्ट आनीक हे कॉमेडियन सगळे हे फोटींगपण घाताय आनीक ते आमी भुरग्यांक दाखयताय. आनीक मागीर भुरग्यांकूय तें सोत दिसता म्हाजेर. हिंदी पिक्चरां दाखयताय आनी खूंय सगळे तेंचे दाखयताय, फोट दाखयताय सगल्यो. देंवचार हितू मुखार पावलो आहा की लोकांच्या मनांत सारकें देवाचे नांवाचेर आनीक देवाचेर सारकें वीख गायलो आहा देंवसरान. देव म्हळ्यार लोकांक वीट येता. मुगेले मामीक ना जाल्यार मुगेले डाडाक जेजून देवान मारलो, जेजून मारलो, पवित्र आत्म्यान मारलो म्हणून आमी रागा जाताय. आनी हो राग देवाचो आमचे जिवीतभर आमच्या मनांत शिजोता. तर आमी कातोलिकांनी कितें करपाचें? हें सगळें वायट आमगेले कातोलीक धर्मा येयलां. सगळें वायट आमगेले कातोलीकूच सांगताय आमकां. आतां चडशे आतां म्हणून न्ही, जेन्ना टीव्ही येयली, मोबायल येयले, यूट्यूब येयलो आतां, सगलो लोक दिसभर हे कांतरांचेर आनी कॉमेडीचेर तियात्रांचेर आसोतात. सारकें सगळें ओडून दवरलो आहाय. आनी आतां इंग्लीश कांतर लागलें आनीक पिक्चर म्हण तूं हिंदी पिक्चर म्हण टीव्ही येयच आहाय, सिरियलां हिंदी आनीक कोंकणी विसीडी म्हूण काडल्यो. हें सगलें कातोलिकाचेर आनी सगल्यांनी वायट उडयलां. तर हें आमी सारकें टोटली झिरो करपा जाय. आनी तें केदों सोडपा पावतो तूं? जेन्ना तुजे भितर पवित्र आत्मो येतलो. आनी पवित्र आत्मो येतलो केन्ना? जेन्ना तूं पवित्र जातलो. तूं वायट सोडून सगल्यांक भोगसून तूं माये मोगान सगळ्यां तायेर वेव्हार करपा लागलो आनीक देवाक भास दिली. देवाक हे दीस पातक करचो ना. म्हजो गुन्यांव जालो. जेजून म्हाका खुर्सार मरोन म्हाका भोगशिलो. तर हांव पातकां म्हजीं जीं आहलीं तीं हांव केदींच परतून करचो ना म्हणून. आनीक पवित्र आत्मो तुजे भितर येतच जेजून सांगिलां आपूण जेजू क्रिस्त आनीक म्हजो बाप, सर्गीचो बाप, रोसणार बाप तुजे भितर येवन आमी आमचें घर कोत्तेल्यात. तर आमगेलो कातोलीक धर्म म्हणटाय तो होच हो इतलोसो आनी कांय ना हितून. सायबीण मायचो आमी मोग करपाक जायो आमची आवय जाल्ल्या भाशेन. तिची देख ती जशी चलता सायबीण माय जसो घोराबो घडलो तो आमी घडपाक जायो. आनी जर तर हो मुगेलो व्हिडिओ भुरग्यांक मेळटा जाल्यार तुमी सायबीण मायची देख घ्या. ही तुजी आवय. तुमगेले मामा डाडाची देख घेवपाची बंद करया. कित्याक ती देंवचारां. सगळे तुका सगळे जाग्यांचेर भुरग्यांचेर निशेध मारताय आमी. भुरग्यांनी माय पायचें आयकपाचें. कितें आयकपाचें? देंवसरां गेलें कितें आयकपाचें? दिसभर टीव्ही को टीव्ही घालन दिता हें आयकपाचें. कॉम्पिटिशन मार म्हणटाय दुसऱ्यांक. ती वय चडल्यान तूं तेज्या बर कर रे, तूं हें कर रे, तूं हें शिक रे, तें शिक रे, हिंग कांतर म्हण रे, थिंग कॉमेडी कर रे, त्या तियात्रांत तूं वच रे, हें माय पायक हें आयकपाचें. कोणा भुरग्यां पळय मुगेलो व्हिडिओ मेळटा जाल्यार तुमी सायबीण मायची देख घेयात. ही तुजी आवय. आनी आवयन जेजू क्रिस्ताक कितें करून वाडयलो आनीक जेजू क्रिस्त आमचो देव हे आमी मानून घेवन आजीच आतांच्या आतां पवित्र जाय भुरग्यांलो. तुमकां हो व्हिडिओ मेळटा जाल्यार जे कोणाक व्हिडिओ म्हजो मेवता पयले फावटी तूं पवित्र जाव आतांच्या आतां. तो धुकलून तूं मामा डाडाक ओडूय नाका. चोय तियागो तुमकां बोट दाखयता. ताका लागून तुमी पवित्र जाय म्हणटा ना.
जो कोणाक व्हिडिओ मेळटा तेणें पयलीं पवित्र जावपाचें आनीक तुजे उद्देशी तुजो आख्खो घोराबो साल्वार जातलो. बायबलाचे वेळ आसा, गुगलाचेर मारयाय. युअर होल हावज होल्ड वील बी सेव्ड. तर आमकां सारकें गरजेचें आमी आतांचे आतां आज पवित्र जावपाचें. फाल्यां घोडो देंवचार तुजो घात घे, तुका घोडो जितो मारीत, ना जाल्यार तुज्या मामा डाडाक जितो मारीत, ना जाल्यार तुज्या शेमायक शेपायक जिती मारीत. कोण पळय जिती आहाय ताका ताचो तूं जोरी मोग कोत्ता जाल्यार तुवें आतांचे आतां पवित्र जावपाचें. आनीक आतांचे आतां बरोवपाक लाग म्हजें प्रिचींग दीसभर घालून दवर 24/7 घरांत घालून दवर. रातचें देखून न्हिदोता आसतना हांवें चुकोन म्हणलो ना. आयकाय राती देखून न्हिदोता आसतना देखून घालून दवरपाचें. आतांचे आतां बरोवपाक लाग आख्खे रितीर. आनीक फाल्यां सावन रिकॉर्डिंग कर आनीक युट्यूबाचेर घाल. ह्या रितीर आयच्या रितीर फाल्यां घायले जाता तुगेले हेजेर नांवाचेर तूं अपलोड कर. यूट्यूब चॅनल उगड, अपलोड कर. आनीक जेन्ना तूं देवाची शिकवण, देवाचें उतर तूं जेन्ना सदांच बरयतलो आनीक लोकां तांय तूं उलोवन सांगतलो आनीक तुगे ओन उतर घानाका येदनाच. हें पळय हांव पळय कितें मुगेलें प्रवचन आहा तें सेम टू सेम घे. तुका हितून तुका व्हड जाता, तूं हितून कम्फर्टेबल ना स्टार्टिंगा जाल्यार 5 मिनटां कर ना 10 मिनटां कर. मागीर सुशेगाद फाल्यां सावन टायम वाडयतोच केन्ना जायते दोना 1 म्हयन्यान. स्टार्टींग 5-10 मिनटां केल्यार पुरो. आनी हे भाशेन करून तुका पवित्र आत्मो तुजे भितर मोग आनीक तुजो आनी पवित्र आत्म्याचो मोग वाडोवन तुमी दोगोय एक जातले आनीक तूं देवाचे भाशेन आयज सावन जातलो आनीक फुडाराक मागीर तुका पवित्र आत्मो सारक्या मार्गार चलपाक तुका सदांकाल आदार कोत्तलो. तर दर कातोलिकाक आज पवित्र आत्म्याचें मागणें आनीक सांगणें हो व्हिडिओ पावता तें आतांचे आतां पवित्र जाय आनीक हो तेर्स बेस सगळो सोडून दियाय. आनीक हें म्हजें प्रवचन पळय हांव कोत्ता आज कोत्ता. तुका आज टायम ना जाल्यार हें पळय सगळें वाच बरोय आनीक फाल्यां तुजें प्रवचन युट्यूबाचेर अपलोड कर. सगळें वायट सोड, डिस्क्रिप्शनान आहा तें कर. हिंगा आतां बंद करया. फाल्यां कंटिन्यू करचें. थँक्यू होली स्पिरीट. आमेन. आतां रोजार करया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. जेजूच्या नांवान बापा हांवें मागणें कोत्ता तुका मारियो आनीक ताचे फॅमिलीक, फ्रांस्किना फेरांव आनीक तिचे फॅमिलीक, जॅकलीन आनीक ताचे फॅमिलीक, तेवदोमिरा रोशा आनीक तिचे फॅमिलीक, कॉलेत आनीक ताचे फॅमिलीक, जॉन्सी आनीक ताचे फॅमिलीक, सुकोर आनीक ताचे फॅमिलीक, जेसी आनीक ताचे फॅमिलीक, हेनरी आनीक ताचे फॅमिलीक, पियादा वाज आनीक तिचे फॅमिलीक, मोर्यान आनीक तिचे फॅमिलीक, जिपोट आनीक ताचे फॅमिलीक, जोकी आनीक ताचे फॅमिलीक, क्रिस आनीक ताचे फॅमिलीक, तशेंच युट्यूब लायव्ह आसा ताका आनीक ताचे फॅमिलीक सगळ्यांक तूं बरे भाशेन राखून सांबाळून दवर. कोवीड पिडा तांचे सोशियली पयस कर. सगळीं दुयेंसां तांची बरीं कर. अल्सराचें दुयेंस, भिंडाचें दुयेंस, जोऱ्याचें दुयेंस, हाय ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, डायबेटीक, कोलेस्ट्रॉल, किडनी फेलियर, पॅनक्रिया फेलियर, डायलिसीस, हार्टाचें प्रॉब्लेम, हार्टाच्यो आर्टरीज ब्लॉक जाल्याय त्यो, तकलें सुडल्याय ती, पिस जाल्याय ती, आवट जाल्याय ती, मेंटल जाल्याय ती, भूल येयल्याय ती, भुरशेल्याय ती, ही सगळीं दुयेंसां तांची तूं बरीं कर. आनीक जे घरांतले मेंबर कामाचेर आसात, धंदो करता तांचो धंदो वाडय, तांचो पगार वाडय, तांचो पोस्ट वाडय. तशेंच जीं मेंबरां नवें काम सोदतात तांकां व्हडले कंपनी जायत्या पगाराचें काम दी. आनीक जो लोक कोवीड पिड्याक लागून घरांतलीं मेंबरां बसून आसा तांचें काम परतून चालू कर. पगार वाडून आनीक पोस्ट वाडून आनीक हीं सगळीं अजापां मिलाग्रो तांच्या जिवितांत जाल्यो त्यो पळोवन तांकां पवित्र जावपाकूय तुजी कृपा, तुजो मोग, तुजी काकूट तूं तांचेर दवर. हीं सगळीं मागणी तुका करता हांव सर्गीच्या बापा तुज्या एकल्या चोड्या मोगाच्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन.